बेती ग्राउंडार जिंगारो बॉयजान T20 क्रिकेट टोर्नामेंटाचे आयोजन केल्लें। ह्या टोर्नामेंटाचे उक्तावण महसूल मंत्र्याच्या हस्तुकी जालें। हातूंत सुमार 24 पंगड विविध पंचायत पावंड्या वयल्यान वांटेकार जाल्यात। आयतारा ह्या टोर्नामेंटाची फायनल्स जातली। आरडेक्सका खातीर बेतीच्यान गौतम शिरोडकार। जिंगारो बॉयज हे वाड्यार सगळे as far as youth is concerned, भुरग्यांचे डेव्हलपमेंट is concerned, जिंगारो बॉयज in this area has been doing a lot of work. ते एक एवरी इयर अदर दॅन क्रिकेट अदर सोशल एक्टिविटीज कल्चरल त्यांचे चालूच असता। सण संस्कृती दवरपाक तांचो एक चाल असता। तातूंत आज भुरग्यांक एक उत्सुकता हाडपाक तो क्रिकेट टोर्नामेंट एन्युअल अफेअर असता तो आज तांणी ऑर्गनायज केला एट बेतीम। हातून जवळ 24 टीम्स एट वेरियस पंचायत लेवल्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। इट इज टोटली अ 4-day टोर्नामेंट आणि आयतारा फायनल्स दवरल्या। So enough justification where everybody has a platform to play and showcase their talent. Short overs is the flavor of the season. T20 has become more than anything else. आणि शॉर्ट गेमीन स्कोर कसो काडूंक शकता ताजे प्रमाणे भुरग्याचो टॅलंट दिश्टी पडटा। तसोच बॉलराचो टॅलंट दिश्टी पडटा की ते 6 ओव्हरींनी तो रन्स कशे दिवचो ना काय म्हणून। एज अ हायली कॉम्पिटेटीव गेम वीच दे हॅव शोन। एवरी इयर जिंगारो बॉयज बऱ्या प्रमाणात हे टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता, तांचे अभिनंदन करता, तांकां शाबासकी दिताच। एट द सेम टायम सच क्लब्स वीच हॅव बीन डुईंग सच टायप ऑफ थिंग्स, आय थिंक वी नीड टू प्रमोट दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज जातून आमी जे वी आर मुवींग टुवर्ड्स टेक्नॉलॉजिकल वर्ल्ड हातून खरें वत घेवन जमनीर रावन खेळून टीम कशी खेळप एकवटीन कशे जिखतात कित्याक क्रिकेट इज ऑलवेज अ टीम स्पोर्ट। इंडिविज्युअल इट कॅनॉट बी अ आय गेम, इट इज अ वी गेम। बरोबर रावन फिल्डरचे पार्टिसिपेशन जावं बॉलराचें जावं बॅट्समॅनाचें जावं सगळ्यांचे पार्टिसिपेशनच गेम ती जिखूंक शकतात। आणि आय थिंक दीस टोर्नामेंट लॉट ऑफ न्यू fellows have an opportunity to showcase their talent, have an opportunity to become stars. आणि आयतारा कळटले how the tournament goes. I wish जिंगारो boys all the best for this tournament. आमचो प्रशांत जावं शफी जावं प्रेसिडेंट एंड देअर होल जिंगारो बॉयज टीम जे सगळे काम करता, म्हाका दिसता तांकां ही ऑपॉर्च्युनिटी आनी लोकांक जी दिल्या ती खरी कौतुकस्पर्ध। वो आतां हे फावटी तेंच्यांनी पंचायत लेवल केला, ऑल गोवा पंचायत लेवल। आणि ह्याच्यान पयलीं जो टुर्नामेंट करताले ते ऑल इंडिया लेवल करताले। तेन्ना आतां ही पंचायत लेवल केल्या कारणान जे आमच्या खेड्यांनी गांवांनी जे भुरगे रावता तांकां बऱ्यापैकी हो प्लॅटफॉर्म आसा ते आपल्याची कला दाखोवपाक। तेन्ना हांव जिंगारो बॉयजाचे खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी बऱ्यापैकी हो टुर्नामेंट आयोजीत केला आणि ह्यान पयलीं तेंच्यांनी बऱ्यापैकी टुर्नामेंट आयोजीत केल्लेले आसा। फर्स्ट प्रायज जावन आसा 1,30,000, सेकंड प्रायज जावन आसा 70 आनी खुबशी अशी इंडिविज्युअल प्रायजीस आसा। आणि प्रत्येक म्हाका दिसता मॅच जावन एक मॅन ऑफ द मॅच होवूय प्रायज आमी जिंगारो बॉयजाचे दितले।